Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आज सकाळी फुडें 8 o'clock इट वॉज दॅट आमगे ते वेट वेस्ट चड एक्सीड जाले थिंगा बिकॉज ऑफ आमगे मशीन नॉट ऑपरेटींग हियर बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आमचो ट्रान्सफॉर्मर बंद जालो जाल्यार अबाउट 20 days आसतले ना 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 नाव आतां आमी वी हॅव रिटर्न अ लेटर टू द गो वेस्ट मॅनेजमेंट मिस्टर लेविन्सन हांगा बरयलें आमी वॉन्टेड टू शिफ्ट इट तेंचे प्रॉपर्टीन घालपाक सोदता ना भितर जो डंप आसता पयलो न्ही जाल्यार कितें ते 2-3 म्हयने जाले बंद आसा दिसता ट्रिटमेंट ना ना करपाक दिसता ना ट्रिटमेंट ना दवरले ते पोकलेन आहा ते शिफ्टिंग करता ते पुश करीत होता हे बंद आसलो गार्बेज प्लांट इट वॉज ऑपरेटिंग ना 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 इट इज नॉट इन ऑपरेशन no it was operating but it was slow process तूं पुश करीत आसले भितर no no push करताले because now see that पोकलेन ताका push करून I think the pressure on the वॉलाचेर आयले ते due to that I think collapse हांव तो पळयत जाल्यार ती वॉल कॉलेप्सान पडली कॉलेज जावपा हेजे फाटल्यान एक कितें की ट्रिटमेंट जो प्लांट पळय आहा तो आमगे स्लो चलता चालू आहा भितर पूण तो जितली पळय गाडी येता तितलो ट्रेड जायना आलो म्हण तो कितें जालो तो घातले न्ही तेजेर वंटीचे पेज येयलो त्यो ओली न्ही त्यो म्हणजे गांधी मार्केटांतली सगळी मार्केटांतली फीश मार्केटांतली ती ओनर जी हें पळय आहा गार्बेज पळय आहा ती येवन ती थंय स्टॉक जाली पळय स्टॉक जाता ते बस जाला आनी तितून ऑटोमॅटिकली गॅसय तयार जाता जे पळय गार्बेज ओली गार्बेज भितर पळय पळय ते वंटीचे फूग मारली आनी फूग मारली आनी डायरेक्टली तो ओनर कॉलेप्स जाले म्हण आतां कितें जातलें आतां तो एक पार्ट्स कितें तरी गेल्लो आहा तो ताका लागून मातसो भितर स्लो चलता म्हणून सांगलें तेणें म्हाका हांवें विचारलें तांकां हांवें वासपूस केली तो प्लांट भितर चालू आहा म्हणून स्लो आहा म्हणून ताका लागून ती चड गार्बेज जितली येता पळय दिसाक 25-30 टिबीच्यो पळय हें जाता ट्रेड जाताल्यो त्यो एक 4-5 टिबी जाता थोडी स्टॉक सायडीक उडयतात म्हणजे आतां खंय दुसरे कडेन घालपाक आमी प्लेस पळयल्या नियरली 6-7 मिटर्स सुमार हायट वेस्ट एक्युमुलेट जालो आनी ताजेर वयल्यान हिताची मशीन काम करताले आनी ते अलवडान ते कॉलेप्स जाले आज आनी हे आमी सांगून परतून सांगून पासून कांयच हें घेयनाशिल्लें आनी हें जावपाक कारण म्हणल्यार कितें पयलीं सद्या तें डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन जाता सेग्रिगेटेड फॉर्मान जावपा आशिल्लें पूण हे एंटायर वेस्ट आतां तुमी पळयलें जाल्यार दिसून येता मिक्स्ड वेस्ट पूण आनी तो मिक्स्ड वेस्ट आसल्या कारणान तो ट्रिटमेंट जावना आज जो लॉस जाल्लो आसा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक हाजो जबाबदार कोण हें आमकां कळपाक जाय